दाबोळे विमानतळार नवे टर्मिनलाच्या वाठारांत रस्त्यार कोयर उडयतात. शॉकात करपाची गजाल म्हणल्यार ही कर्म एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचीच. गटाराचे उदक रस्त्यार सोडटात. पंचायतीन एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक आतां नोटीस धाडल्या. दाबोळे विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलाची सगळी कामां पुराय जाल्या बगर टर्मिनल चालू करचो न्ही अशें मागून लेगीत सरकारान टर्मिनल सुरू केलो अशें थळावे म्हणटात. टर्मिनलाचे कितलेशेच काम सारके जावंक ना आनी ते अर्दवट पडला. विमानतळ अधिकाऱ्यांनी रस्त्यार कोयर उडयल्ल्यान सगळीकडेन घाण जाल्या. डे 1 जेन्ना एअरपोर्ट स्टार्ट जाल्लो तेन्ना आमच्या एम्ब्युलन्स मुद्दम हांगा इन्स्पेक्शन करून सांगलेलें, आमी सीएमाक सुद्दां सांगलेलें की हो कंप्लीट जाल्या शिवाय आमी चालू करपाचो ना. गार्बेजीचो प्रॉब्लम आसा, तुका गार्बेजीचो प्रॉब्लम मायनर तो दिश्टी पडटा. हेच्यान मेजर प्रॉब्लम भितर एअरपोर्टाचेर आसा. कंपाऊंड वॉल मोडटा, भितरले कन्स्ट्रक्शन सारकें जावंक ना. भायर बारीक पावस पडलो, 1-2 वरां पावस पडलो, थंयसर फूल भितर उदीक भरता. आमच्या एम्ब्युलन्स सांगलें की हो एअरपोर्ट सारको कंप्लीट जावंक नासता, तेजेर चालू केलो. कितें घाई गडबडीन खबर ना. ते पळय एक पंचायत एरियेक पडटा, पूण लिंक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक लिंक जाता तो. आमचे लोक येता वयता तांकां दिसपाक जाय बरें. बेश्टो एअरपोर्ट कितें केलो म्हूण जायना, गार्बेज फस्ट काडपाकूच जाय. थळाव्या आमदारान सुवातेची हालींच पळोवणी केली. विमानतळ अधिकारिणीन वा पंचायतीन कोयर काडचो अशें तांणी सांगलें. देवान ते सकयल नल्ला आहा वाडे मेर्सेस तो नल्ला चोकअप जातालो आनी आया सांगलें डेप्युटी कलेक्टर सांगलां की इमिजिएटली इशू नोटीस टू एअरपोर्ट अथॉरिटी. आनी म्हणजे फाटल्यान सगळी गार्बेज आहा ती सगळी गार्बेज फ्रॉम द एअरपोर्ट आनी ती आतां गार्बेज अर्जंटली क्लियर करपा जाय. ती समज क्लियर करना जाल्यार सकयल वाडे बुडटले. तुमी आतां फाटल्यान हे सायडीन देखून फुडें ते प्लास्टीक कप बॉक्सेस ते आतां सगळे एअरपोर्ट वाले कप्स ते एअरपोर्ट अथॉरिटी should dispose their garbage in a proper manner, in a proper hygienic manner. हे पळय आयज चोयल्या लॉस आसा आमकां. आनी आतां पंचायत म्हणटा ही एरिया आपली ती म्हाका पंचायतीन हाय टायम जालो, पंचायतीन येवन सगळें क्लियर करपाक. चिखले पंचायतीन विमानतळ अधिकारिणीक नोटीस धाडल्या आनी सध्या ते जापेची वाट पळयतात. ते सगळी चोयन येयले आमी तेगे उदक वयता आनी रायस एंड नूडल्स सगळी पडलेले आसलेले. आतां आमी नोटीस धाडली म्हणटात तेगे रिप्लाय रावता आनी मागीर एक्शन घेतले आमी. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. कोंकणी लेखक संघ आनी द इंटरनॅशनल सेंटर गोवाच्या जोड पालवान उत्तेजन ही साहित्य कार्यावळ पणजे जाली. ह्या वेळार सुफला गायतोंडेच्या गोवेकरांचे स्वादिष्ट भोजन ह्या पुस्तकाचे विमोचन जाले. म्हणजे हे पुस्तक येवपाक कारण खरो म्हजो 80 वर्साचो मित्र विठ्ठलराय भट. हांव आतां ताका मित्र म्हणना, तो म्हजो काका जाला. ही जी पुस्तकां अशी येता ती खुबश्या दृश्टीन खूब म्हत्वाची आसा. सुफलाबाईची रांदची कूड जेन्ना आयली तेन्ना लोकांनी बरो रिस्पॉन्स बरो खोपली आनी ती पुस्तकां कांय हातून पावली, पुण्यात मुंबयत बी पावली. घरगुती सामान विकपी पोर्टिकोचो नवो शोरूम पणजे उक्तो जाला. ह्या शोरूमान वेगवेगळ्या प्रकारचे टॉवल, बेडशीट आनी हेर घरगुती सामान मेळटा. We've started our store launches just last year. The brand has been in India since 2002. So we were trying to enter this market after understanding the consumer behavior and all. We are planning to launch at least 2 to 3 more stores in Goa. More. Yeah, Madgaon would be the second choice, and then Vasco, depending on the success that we get here. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गावकार आनी तुळशीदास च्यारी. गोंय क्रिकेट संघटनेन आतां चलयांची GPL 2020 सर्त घेवपाचें थारायलां. चलयांचे सर्तीत पयलेच खेपे 8 टिमी खेळटल्यो. शेनवारा सावन माश्यां काणकोणां सर्त जातली. फायनल 29 एप्रिलाक पर्वरे फ्लडलायटींचेर जातली. We have total 8 teams and the names of the teams are like Patiswari, that is Panjim Angels, Satyakam Angels, Pernem Premier, Sanklim Devils, Bicholium Warriors, Vasco Royals, Kankon Smashers and Sarvodaya Riders. These 8 teams are going to play over there. The whole tournament till semi-final we will play it at Mashem. And then the final will be here at Porvorim. And this time we have thought to have this final in floodlight. One motto behind organizing this tournament, full tournament, is that to give more and more cricket to women, so that
whatever the talent they have will come up. I have taken this opportunity of T20 Ladies Premier League to also have awareness on breast cancer. So we will be giving the 2 logos on the back and front of the T-shirt, and my Gokarma Oncology Association, which is a cancer surgeonanचे सगळ्यांचे associations आसा आमचे Goa, Karnataka and Maharashtraचे, they will be sponsoring a lakh of rupees for this cause. And final, the chief guest will be our Chief Minister, Sri Manohar Parrikar. At the same time, Director of Tata Memorial Hospital, Mr. Rajan Badwe. We are utilizing this T20 not only as a sports event, but also as an event to have a awareness on the breast cancer, which is on the rise in Goa. इतल्यान खबरांचे हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.